संवसारांत जायतो लोक कश्टून आसा, जेजूची कुर्सा वाट समकोन आसा, असल्या सर्व लोकां खातीर ही एक कुर्सा वाट अर्पोवची जावन आसा। ही कुर्सा वाट अंतुडार असलेल्या, आस्पत्रेंत असलेल्या विविध सुवातेनी एकसुरे आसून कश्टां वळख जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर, सर्व भक्तिकां खातीर ही कुर्सा वाट भेटोवची जावन आसा। ह्या कुर्सा वाटे मुखांतर जायत्यांचे कश्ट हळू जावन दीत, जायत्यांची दुखां पुसून वचून दीत, जायत्यांचो भर हळू जावन दी आनी आपणा जिविताचे कश्ट धैर्यान फुड करूंक, आपणा जिविताचे कुरीस धैर्यान वोवंक जायची कृपा सदांच फोव जावन दी म्हणून ह्या कुर्सा वाट्या वेळार आमी तुमच्या खातीर मागता। ही कुर्सा वाट जावन दी तुमच्या जैताची कुर्सा वाट, ही कुर्सा वाट जावन दी तुमच्या बाचवेची कुर्सा वाट, ही कुर्सा वाट जावन दी तुमच्या सुडवणेची कुर्सा वाट, ही कुर्सा वाट जावन दी तुमकां बरोसो दितली कुर्सा वाट। तुमचे खातीर प्रत्येक रितीन नाना रितीच्या पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर, नाना रितीच्या कश्टांक संपडलेल्या खातीर, एक सुरे आसलेल्या खातीर, नाना रितीच्या कुर्साच्या जड्या पंदा वळवळतेल्या खातीर ही कुर्सा वाट आमी भेटयत आसतना आमची इरादे सोम्या मुखार दवरया। कशें स्वामी जेजू क्रिस्त जैतवंत जालो, पुनर्जीवन जालो, सगळ्या कश्टांचेर मरणाचेर जैत वेलें, त्या समापान आमी कुर्साचेर कश्टांचेर जैत व्हरूंक जायची कृपे देणी ह्या कुर्सा वाटे मुखांतर फोव जावन दी म्हूण मागया। जेजू नामचे पासो आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोग मोसो केला, ताच्या मोलीक रक्तान दिला मोक्षाणे, ताच्या जिणे मोनान सर्गीचे जिणे। प्रार्थुया सगळींच्या भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार कसो तुवें धाडलोय। पाता कितले मारेकार म्हूण दाखोवच्याक आनी पातकां सुडका जोडन सरकार पावच्याक आमी कितले कश्ट वावंट काडीचे म्हूण ताणें शिकयलें। जेजून ह्या खातीर चलली ती कुर्साची वाट आमी नियाळतना आमी आमचें पातकी जिवन संडून आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां कृपा दी। प्राजीत काळाची ही कुर्सा वाट आमी करता आसतना हे वरवीं लाभचें प्रेरण सगळ्या वर्सां आमकां हें आमचें कुरीस मोगान घेवंक साध्य करून दी आनी आमकां जैतवंत करून दी म्हूण आमी मागता। ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी, आमेन। मुजो सिसांव कुडाशिता, आपणाक स्वीकार करून दी, कुरीस आपलो अंदर घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी। पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्मान दितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, तुझ्या भगेन कुसावरवी चडयला सगळो संसार। सा मातेवाच्या सुवातेंत अशें वाचता, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान। प्रधान याजकांनी आनी मदबऱ्यांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार, ताचें रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर। तितल्यार पिलातान बारब्बासाक तांकां सोडून दिलो, पूण जेजू जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक सिपायाचे अधीन केलो। मातेव सुवांजेलादे 27 वळ 22, 25 आनी 26। राग, द्वेष, मोसर मनशाक खंयचे गतीक व्हरून पायतात म्हणलें हें दृश्य आमकां शिकयता। आपणाचो स्वार्थ सिजना, आपणाक फायदो काडूंक जायना म्हणून समजल्ले शास्त्री आनी फरिजेव जेजूचेर रागान बरयल्ले जुदेव मुखेली जेजून केल्लें कितेंच बरें पळोवंक शकले नात।
बदलाक जेजूक लगाड करची मात्र तांकां दिसली एकच वाट. जिवे दिवंक आयिल्ल्या जेजूक तांणी मरण वाचलें. बरें कर्नवेच्या जेजूच्या पाटलावदारांक आजुनी शिक्षा वाचूंक सांगची अखेर जावंक ना. जायत्या पिडेस्तांची सेवा करच्या, जायत्यांक अपराधाची मोर मारून अपराधीकरण उबें केल्लें आमी आयकलां. आज जेजू क्रिस्ताचे मोगाचे पाटलावदार जावन जेजूच्या मोगाची आनी सेवेची रुपां जावन आसत्या अनेक मिशनरींक आज जायते बोटी अशेंच अपराधी म्हणून थारावणें मेळिल्लें आसा. असल्या संदर्भार आमी दर साडी नासतना बरें केल्ले वखदां आमचेर अपराध म्हणून आमकां मरणाचें फर्माण दिता आसतना आमकां अपराधी म्हणून थारायता आसतना आमी कंगल जावचें न्ही. सोमी आमचो मेस्त्री आमचो सोडवणदार आमकां तो दैत दिता. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत फिरगजेंत हेरांनी बरें करतना तें बरें पळोवचें मौन म्हाका दी. तुमची जबाब सोम्या बरें मौन म्हाका दी. सोम्या बरें मौन म्हाका दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका पयस सभेच्या मुखेल्यांनी करचीं बरें कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका पयस सभेंतल्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. म्हज्या आवयन करचें बरें काम पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका म्हज्या दी. बापायन करचें बरें काम पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका म्हज्या दी. पतीन करचें बरें काम पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका म्हज्या दी. पतीन करचें बरें काम पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका म्हज्या दी. भुरग्या बाळांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. हेरांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट कर. सोम्या म्हजी काकूट कर. सदैव माई मागतो उपकार कणसई गाय म्हज्या कळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसतय मोगानी स्वतंत्राची प्रकाश गलसर मनशांची सदा वाट सोतेल्यांची. दुसरें सेसांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या भगवंत कुर्सा वरवीं चढयलाय सगळो संसार. समतेवाच्या सुवार्तेन आमी वाचता. ताचे मुखल्यान दिंब्यान पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, न मानजू देवांच्या राया, आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले. शिकी ताच्यो केबडायो करून जातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी तांचेच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. मातेव सुवांजेल्या ते 27 ओळ 30-31. कुर्सार मन पावची व्यक्ती शिराप पडल्ली जावं म्हणून सुदेवांची पातयणी. अशेल्या शिक्षेच्या की चड लजेची आनी नालिसायेची वचन दुसरें ना. देवनिंदा उलयतल्यांक, मैजेचे नियम पाळिनातल्यांक, आपुणूच राय म्हणटल्यांक कुर्साचें मरण भोवती शिक्षा. हें जुदेवांचें विकाळ चिंताप. आमच्या सोम्यान अकमान असो, सलवण असो, अपराध असो कुरीस वेंगलो आनी आपल्या मरणा जिवंतपणा वरवीं कुरीस सयत असो आनी देवाच्या बेसांव असो निशाणी केलो. फादर स्टॅन स्वामी
दुर्बळ्या लोकां खातीर निस्वार्थीपणी वावुरलेलो आसा. ताका कितें घडलें? ताच्या उतर प्रयाच्या काळार जैलांत विचार करना, पियोंकू दिनासतना, खावंकू दिनासतना, फवत वखद दिनासतना जैलांत वळवळून मरची शिक्षा ताका दिली. तुमच्या पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणीच तुमकां देख दिल्या म्हणली सांत पेद्रूची उतरां. फादर स्टॅन स्वामीची कश्ट पळोवंकू ताका प्रेरण दिवंक शकले. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट दूख अखमान सोंसूंक जेजूची सुत्रां आमकां प्रेरण जावं म्हणून मागया. तुमची जबाब जेजू सोंसूंक म्हाका बळ दी. जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. हेरांनी दिवची निंदेची उतरां जेजू सोसूंक म्हाका बळ तांणी दी. करची अखमानाची कामां जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. तांणी दिवचो कुरीस जेजू सोसूंक म्हाका बळ म्हजें दी. नांव पाड करचे खातीर तांचें सदान जेजू सोसूंक म्हाका बळ म्हज्या दी. कश्टांत सोंसणीक जायना तल्ल्या खातीर जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. हेरांक पुरपुरलेल्या खातीर जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. हेरांच्यो कोडी काडलेल्या खातीर जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. म्हजे कश्ट सोंसणेकायन सोंसूंक इन्कार केल्ल्या खातीर जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. सोम्या म्हजी काकूळट कर. सोम्या म्हजी काकूट कर. सदैव माये मागता कारकमचे काय म्हजे काळजाम कुर्सर मिल्ल्या जेजूचेर. आय मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुंदी म्हाका आयच्या दिसा दिवोळ देवा सोस्त्याक मोचे संतोष बरी काळजां दिवोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सच्या माया मोगा आई मोचे मागणी सोम्या देवा उदार काळी स्तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. तिसरे साव जेजू पयले पोटी कुर्सा बद्दल पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुसा वरवीं सडयलाय सगळो सालूक सुवर्तेकार आमकां सांगता आपली वाट धरना जेजू आनी ताजे धर्मदूत मुखार वेताना तिसरो एकलो म्हणालो सैबा हांव तुजो पाटलाव करतां पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेश म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें नांगर हात धरून पाटी पळयता तो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. लुकास एवांजेल अध्याय 9 वळ 7 आनी 1 आनी 7 आनी 2. जेरबादांच्या मारांनी जुदेव मुखेल्यांची तबडांनी शिपायांच्या निश्ठुरायेन थकुल्लो जेजू कुर्सा बंदा पडता. कुरीस वोवन चलचें तितलें बोळ ताका ना. मनशा सैबान ना पूण तो थंयसर रावूंक ना. तो उठलो आनी सोलूंक लागलो. कुर्सा बंदा पडलेलो जेजू म्हाका शिकयता पडचें मनशा सैब पूण उठून चलचें दैवीक सैब. पडतना निराशी जायनाशी बघा नव्या वर्षान आनी पत्तीने उठून चलाची. ते पटी जिवितांत आमी पडता सूख करून पडता अपराध करून पडता नालिसायन पडता पूण पडिल्ल्या वेळार सलवणी वगळिल्ल्या वेळार आमी थंयसर रावनासतना थंयसर रावनासतना उठोन फुडें मेटांक काडूंक वर्षान चमकोवंक जेजूची कृपा मागया. रिणाच्या कुर्सा पंदा शेवटल्ले जायते मनीस आसात. रीण दिल्ल्यांनी पाटी दिवंक ना. थोड्यांनी हांव थंय सांपडलां तुजी धूव हांगा सांपडल्या तुजो पूत जैलांत आसा अशें म्हणून फोनां करून फसोवन जायतो दुडू नागयलेलो आसा. वैवटांत बिजनेसांत लॉस जावन रिणा वयर रीण बऱ्या वयर बरकटी करून वळवळचे जायते आसात. फाल्यां दिता म्हणून रीण काण घेवन गेल्ले मनीस
पल्या दिता म्हणून सतयतले जायते जाण आसात असल्या जिनियेच्या कुर्सा बंदाक कश्टन वळवळचे मनीस आमचे बोवारी आसात पूण हांव जेजू तांकां सांगता तुमी कंगल जावचे न्ही बरवस सणचे न्ही तुमी नांगरा हात धरून पाटी पळोवचे न्ही जिनियेंतल्या विविध कुर्सा बंदा पडतना निराशी जायनासतना कंगल फावनासतना तुमचे तकल्यो उबारून धरना सर्वेस्पराचे दिश्ट लावन नव्या बरवशान उठून सुलोंक करपा मागया तुमची जबाब सोमिया तुजेर हांव बरवसतां सोमिया तुजेर हांव बरवसतां रिणाच्या वजा बंदा पडतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां वायट सोयेच्या मुठींत हडसतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां आमाल पियेवण्याच्या धावलेंत बली जातना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां मादक द्रव्याच्या संगतेक बोलतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां दुसऱ्यांनी म्हाका वायट करूंक पास मांडतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां दादल्या स्त्रियां मदें दुबाव उपजतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्यार कुर्सा बंदा पडतना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां मानसीक वत्तड स्ट्रेस म्हणल्यार हे संगतीक बली जातना सोमिया तुजेर हांव बरवसतां हांव पडतना उठून चलनासतना निराशी जाल्ल्याक सोमिया म्हजी काकूळट करी सोमिया म्हजी काकूट कर सदी माये मागतो उपकार कणसई काय म्हज्या कळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर जिनियेंतल्या क्रिस्ता वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रुसलोलो तसो सांबाळता सदा जिनियेंतल्या क्रिस्ता वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रुसलोलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लगीच हांव तुज्या चवथें तें साव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता आमी तुका नमस्कारांनी बरें वाद करता हांव इसमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवन कसा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार सान लूक सुवार्थेकार आमकां सांगता मरी आनी जुजे आपल्या पुता जेजू टेंपलान भेटूंक गेल्ल्या वेळार सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तू कसो नेमला आनी एक दूख एक दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज वापसतलें लुकास वांजेला दे 2 ओळ 30 आनी 4 तो 30 आनी 5 खलवारीचे वाटेन निष्ठूर लोकां सांगता कुर्साचे मोर्न मोरोंक वेचा जेजूक ताची मोवाळावय भेटता मरये मायेक आपल्या पुताची स्थिती पळोवन कितें बगचें ना खंडीत दूख एक दारीची तलवारी परी तिचें काळीज वापसल्या परी जालें आसतलें जेजू आनी मरी दोगांय मौनपणीन देवाची खुशी जावं म्हणटालीं आपल्या भुरग्यांची परिस्थिती पळोवन रडचीं आवय बापाय उणी नात एका दुवेची परिगत पळोवन हांवें रडचीं आनी गळोवची ती दुकां इतली न्ही तितली न्ही एका पुतान आपलें जिवीत ओगडावन ती स्थिती पळोवन एक आवय म्हणटा म्हज्या पुताच्या वायटसाली वरवीं आमकां रावूंक मिडार ना जेवंक पेज ना कोणा लागीं सांगचें म्हूण कळना आमाली पुताचें वर्तन पळोवन तो एक बापूय कितें सुतारी नासतना सुस्कान दोळ्यांनी दुकां गळयता आपल्या पुताच्या कश्टा वेळार देवा लागीं सड लाल्यो मागल्ली मरी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्या बुद्धी खातीर दिसपट्टें मागजय म्हूण शिकयतात आज जायतीं भुरगीं असल्या संगतींक वळख सावन ते दस्पराच्या वाटेर आसात तसल्यांची जिवीत सुदारचे खातीर निराशीपणांत आसलेल्यांक बरोवशाची जिवीत रुता करचे खातीर बरोवशाची मेटां काडून समकुवचे खातीर आज मागची गरज तांचे पासून मागोवंक आमी विसरचे न्ही तुमची जबाब तुजे लागीं परत हांव येसुमिया तुजे लागीं परत हांव येसुमिया आमच्या भुरग्यांचे बरे साली खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया आमच्या भुरग्यांच्या सर्व मतेच्या
पिडे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या आमच्या भुरग्यांच्या सर्व स्ट्रेसांतल्या भायर येवच्या खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या आमच्या भुरग्यांनी रुता केल्ल्या सर नकारात्मक चिंतपाक न्हू सकारात्मक चिंतपाक येवच्या खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या वायट संवयांतावन आमकां सर्वांक सुटका मेळचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या आमच्या भुरग्यांनी आनी युवसणांनी वडिलांक मान गौरव दिवचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुम्या कश्टांत दुखांत तुजी खुशी पाडिनातल्या खातीर सुमिया काकूळ आमची करी सुम्या काकूत आमची कर सदै माये मक्ताबकार खंयचेय काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जिचे विसार दर्या सारके काळीज तुझे कृतीनारी लोकां माये बोडला सगळे सातुकीचे भाले माये पाप सोलाते माये मोगा रोडो नाका पातकामची पोळे नाका साजिता दारामी सांडून पातकी जिणी उसन तेल्या तुका 25 सांग सिरेन सो सिमाव जेजू ख्रिस्त वोवंक कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुजे बग्या बगेन कुसावरवीं सुडयलाय सगळो संसार सालूक सुवार्थेकार ह्या विशीं कितें सांगता तें आयकुया जेजू घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो तो तांकां मेळ्ळो ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो लुकास वांजेल्या 23:26 कोस्टोनच्या लोकांची दया पळोवलो जेजू आतां एक सुरो कसता रडतल्यांची दुखां ताणें पुसुल्लीं गुरड्यांक केप्प्यांक मोन्यांक आंगळ्या पांगळ्यांक ताणें सुडका दिल्ली हेरांचे कुमके गेल्ल्या जेजूक सिरेन गांवच्या सिमावन जड येसू कुरीस वावोंक कुमोक केली रडतल्या एकसुऱ्या निराधारी आर्थिक अडचणे संपडलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक जेजू म्हाका उलो दिता कोरोनाच्या आकांताच्या काळार जायतीं कुटुंबां कश्टलीं जायतो मनीस कंगाल जालो जायतीं अस्कस जालीं ह्या वेळार जायत्यांनी एकामेकाक हात दिल्लो आसा सांगात दिल्लो आसा आसल्यांनी नातिल्ल्यां थंय वांटून गेल्लें आसा आसल्यांनी नातिल्ल्यांक दिल्लें आसा ह्या मुखांतर जेजूचो कोरो मोग वांटून घेतिल्लो आसा हेराचे कुमकेक तूं धांव तुजे कुमकेक देव हेरांक धाडटलो म्हणटा सिमाव सांगता चलचो जेजू आज आमी हेरांक कुमोक करचे दिशेन मेटांक काडूंक जाय कुमकेन हात वड्डोवन तुज्या मुखार येताना ना ना म्हणून नाका म्हणून फाटीं धाडी नाका ताका निराशी करी नाका तुजे लागीं आसा तांतें इल्लें दी आनी खंडीत जेजू तुका केदींकच उणें करचो ना हेरांचे कुमकेक तूं धांव तुजे कुमकेक देव हेरांक धाडटलो म्हणलें सिमाव सांगता चलचो जेजू ही आमकां उलो दिता हे संतीची कृपा सुमयेतान आमी जोडून घेवया तुमची जबाब सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका पिडीस्त भावा भयणीक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी कश्टांत आसलेलो म्हजे लागीं मागोवन आयलेल्या वेळार सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी आस्पत्रेंत दुडू फारीक करूंक जायनासलेल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी आपलें समळ्ळें घर बांदूंक पेसाडतेल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी भुरग्यांच्या शिकपाक आदार नासलेल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी गरजा कंतांत म्हजे लागीं कुमोक विसान आयलेल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी हेरांची दुकां पुसूंक गळाय केल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट करे सोम्या म्हजी काकूट कर सदी माये मागताबकार खंयचेय काय म्हज्या काळजांत सरमेल्ल्या जेजूचे रे म्हज्या ल्हाना भावंडा
इथे तुम्ही केले मागास तुम्ही केले मोझ्याला बांधा इथे तुम्ही केले मागास तुम्ही केले सवेस्ते साव का जेजूचे मुखामळ पुसता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मी जेजू क्रिस्ता बऱ्या समार्या घराच्या वपारींत जेजूची उतरां सालूक सुवार्ते घर शेंपीत रायता शकी स्वरांच्या हातीन संपडलेल्या मनशाचे ते वाटेन वेतालो एक समार्यगार तो ताचे ससीन पावलो आणि ताका पळोवन सुरसुरलो लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आणि वायन ओतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्रा घेवन गेलो आनी थंय ताची जतन केली लुकासो वांजेलादे 10 वळ 33 तावन 34 पर्यंत जुदेव समाजांत दादल्या स्त्रियेन परगट एकामेका पडचें वा उलोवचें आडवारलें दादल्या मुखार तिणें येवचे परिणाम पूण जेजूच्या मिसावांत ताणें स्त्रियांक दादल्या समान जावन लेखलें देखून आतां वेरोनिका म्हणली ती स्त्री जेजूचेर दया पावता धैर्यान ती फुडें येता गमान बरलें जेजूचे मुखामळ ती पुसता आमच्या सोडवणदाराची दया चिंतिल्ल्या तिका ताणें वर्तें आशिर्वाद दिलें आज रडतल्यांची दुकां पुसचें आमचें कर्तव्य आमच्या मंगळूर देशयेंत आमच्या क्रिस्ती समाजेंत अख्ख्या संवसारांत क्रिस्तांवांचे सबार आश्रय आसात आस्पत्रे आसात थंयसर आसच्या जेजूचे मुखामळ पुसचे दादले आनी स्त्रियो सबार प्रत्येक जावं वेरोनिका म्हणली धार्मीक भयणी नर्सां आंवकारी विधवी काजरी स्त्रियो कितली नात स्त्रियांक मान आनी गौरव दिल्ल्या जेजू तावन स्त्रियांक मान दिवंक शिकया तांणी कच्ची सेवा वळखून घेवया एका कुटुंबांत एक पतीन जावन एका कुटुंबांत एक आवय जावन एका स्त्रीन करची कामां पुसची दुकां इतलीं तितलीं न्ही ती आमी मानून घेवया जेजूच्या ल्हान भाव भयणीची मुखामळ पुसची वेरोनिका जावया तुमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या आवयक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या पत्नीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या भयणीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या बायेक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या दुवांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या समाजाच्या स्त्रियांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या समाजांतल्या चलयांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय सबार पावटी स्त्रियांक चलयांक फावतो मान दिनातल्याक समया म्हजी काकुळट करी सम्या म्हजी काकुळट कर सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर रडो मेळया आमी समेस आपले मोरी आमकां पळयता देव रड्यातीच्या संगाता जेजू मोकुसार उंकोळटा सत्वेस्ते साव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा बंदा पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार संपावल कुरीन घरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आपणाक लाभले कश्ट कितले म्हूण सांगता लेखनांतले मार हांवें केल्यात 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां 1 पावटी म्हाका फतरायला 3 पावटी म्हजें थारून फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाई कितले म्हूण सांगचें कुरीन घरां बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 वळ 23 जेजूक मेळिल्ल्या मारांसो दगदवण्यांसो आनी नालिसायांसो आनी नालिसायाच्या उतरांसो विवर सुवार्तेकार लेख दवरून बरयनात पूण इसाया प्रवाद्या मारिफात आमी जेजूचे कश्ट समजता हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां हांव लज एक पडचो ना म्हूण हांव जाणा
इजाया अध्याय 50 वळ 7. कश्टां वयर कश्ट येतना जेजू ते नाका म्हूण धांवलो ना, बगर ते ताणें स्विकार केले. आज कठीण पिडे वरवीं कुर्साच्या पंदा कश्टून कंगाल जाल्लीं कुटुंबां जायतीं आसात. उठोना आज नाना रितीच्या कश्टांक सांपडनो धरणीक शेवटलेलीं कुटुंबां उठोवंक तांकां नातल्या परिस्थितीक पावल्यांत. ह्या वखदां असल्या संदिग्ध कश्टां कुर्साच्या कश्टांच्या पंदा असल्या संदिग्ध कुर्साच्या जड्याच्या पंदा कश्टांच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक जेजू म्हणटा, भिये नाकात, धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. हांवें कुर्साच्या जड्याच्या पंदा पडलो पण थंय उरलो ना. हांव उठलो कश्टाची मेटां बुरवशान काडलीं आनी हांव जैतेवण जालो. तुमी कुर्साच्या त्या कठीण कश्टांच्या वजना पंदा पडल्यात तें तर रावा नाकात. उठा धैर्यान तुमी मेटांक काडा. बुरवशान फुडें चला. तुमी जैतेवण जातल्यात. कित्याक जेजू म्हणटा परत, भिये नाकात, धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां, तुमी व्हरतल्यात. तुमची जबाब तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. म्हजें खामांत हांव सलवणी देखताना, म्हज्या वापार वैवटांत सलवणी देखताना, पिडा आमच्या घरांत सुकनातल्या त्या वेळा, मोर्न आमच्या घरांत हायलेल्या घडये, हातीन धरिल्लीं खामां अर्द्यार रावताना, भिरांकूळ पिडेनी आमचें घराणें वेडो घालताना, समस्यांनी रेवडोन खंयचे कुशीन गुंचे म्हणून समजनातल्या वेळार, कश्ट संकट पिडा वळवळे म्हणल्यार भरादीक कुर्सापंदा अडचणो चिडताना, जेजू कश्ट नासतानी तुजे ससी हांव येनातल्याक सोम्या काकूळ तामची करे. सदी माई म्हाका उपकार सेगाय म्हज्या काळजांत कुर्सा जाल्ल्या जेजूचे. कस्तल्यानो येया ससी मुझ्या जो मुझे घेन तुमी विशीव घेया. मुजो सिसांच्या कुशी ओठा गे कोरीस तुजो पाटलाव मोजो. 28 ते 6 जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडलाय सगळो संवसार. सुवार्थेकार सान लोक आमकां सांगता, जेजू आपलो क्रिस्त घेवन चमकतना व्हड एक लोकां समोर जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांकां सांगलें, जेरुजालेमाच्या धुवानो म्हजे पासून रडा नाकात, पूण तुमचे पासून आनी तुमच्या भुरग्यांपळा पासून रडा. लुकास वांजेल अध्याय 23 वळ 27 ते 28. सुवार्थेकार सुवार्थ परगड करच्या कामांत जेजूक आनी ताच्या सिसांक आपल्या दुडू बदकान गरज्यो सुजावच्यो सबार स्त्रियो आसुल्ल्यो. ही तांच्या मोगाच्यो मेस्त्री आनी सोमी अकमानाचें मोर्न मोरचें कशें देखतलीं. पूण ज्या कोणा खातीर तीं रडलीं ताचे तावन तांणी बुजवण जोडली. एकामेकाचें वचें ववया म्हणटा सान पावलो. हेरांच्या कश्टान तांकां बुजयतना आमीच बुजवण जोडटा. आपणाचें दिसपडते हासा रितीचें कुरीस घेवन कुर्सापंदा कश्टूंच्या सबारांक जेजू क्रिस्ताचे याजक आज बुजयतात. एकसुऱ्यांची कश्ट येतल्यांची अस्कतकांची बुजोवन दार्ते जावन आसात. समेच्या नांवान ताचें काम करना, ताच्या सुत्रांनी हेरांक समाधान करच्या याजकांक आमी बरें मागया. कश्टांत आसलेल्यांक तांकां कुमोग करया. पिडेन सासलेल्यांक तांची सेवा करया. तांचे विशांत बरें उलोवया. अस्कत तो मनशा सैम बसो तो मनशा तावन आयलोलो तो उण्यापणान बरलोलो म्हणलें आमी मानून घेवया आनी ताका ताच्या वावरांत सांगात दिवया.
कित्याक जायत्यांची दुकां तो पुसता, जायत्यांच्या सुखा संतोशान तो वांटेली जाता, जायत्या अस्कत्यांक मुजवण तो दिता, कश्टतल्यांचे कश्ट हळू करूंक प्रयत्न करता. असल्या याजकां खातीर आमी मागया. नेडाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक कनवाळे दाखोवंक सच्च्या ह्या याजकांक सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब सोमिया तांकां सांबाळ. सोमिया तांकां सांबाळ. तुज्या नांवान लोकांची सेवा करचे याजकांक सोमिया तांकां सांबाळ. तुजें उथर परगड करच्या तांकां सोमिया तांकां सांबाळ. तुजें उथर परगड करूंक धैर्यान पसाडच्या तांकां सोमिया तांकां सांबाळ. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावच्याक सोमिया तांकां सांबाळ. रडतल्यांची दुकां पुसून तांकां बुजोवच्यांक सोमिया तांकां सांबाळ. समर्पितचिनी जिवन तुका साक्ष दिवच्या याजकांक सोमिया तांकां सांबाळ. तुज्या मनेऱ्यांक फावो तो मान दिनातल्याक सोमिया म्हजी काकूळट करी. सोमिया म्हजी काकूळट कर. सदैव माये मक्तबकार कंसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मल्ल्या जेजूचेर. सांबाळ म्हाका देवा, कित्या तुजेर हांव पतिता. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्या तुजेर हांव पतिता. नवेस्ते साव जेजू तिसरे फावटी कुर्सामंत पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्या तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराचो सेवक जावन कशें कश्टलो म्हणून जेजू येवच्या सोडवणे 700 वर्सां आदीं जियेल्लो इजाया प्रवादी प्रवार्कन सांगता. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले, खेडण्यांनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. इजाया असो ग्रंथ अध्याय 50 वळसो. मेटांक जेजूचे कश्ट सडले शिवाय उणें जाले नात. तो जल्मताना आराम जाल्ले कश्ट ताचे परगड जिणे वेळार बोळ जाले आनी आतां कालवारीचे वाटेर ताका कुडीन अस्कत करूंक पावले. पूण इजाया प्रवाद्यान सांगिल्ले भाशेन आमचो सोमी आमच्या कश्टांनी कितलो समाधानी आनी सोंसणीक. पडल्या जाग्यार तो तुजे आनी म्हजे विशीं चिंता. पातका वरवीं दांपल्लें सर्गीचें दार आपल्या रक्ताच्या वरवणे वरवीं उक्तें करच्याक आपलें बोळ एकठांय करून तो उडता. जेजू परी आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कश्टोवची वडिलां मलगडी कितली नात. भुरग्याची बरी गत पळोवन कश्टतलें भुरगें, कश्टतल्या भुरग्यांची दुर्गत पळोवन हळवळतली आवय बापाय कितली नात. एका दुयेचें मानसीक उत्तड स्ट्रेस पळोवन, भिरांत पळोवन, अक्लास पळोवन करगतली आवय म्हणटा कितलो तेंप पर्यंत हांवें सोंसून व्हरचें, कितलो तेंप पर्यंत हांवें ताका सांबाळचें. हांव मेल्या उपरांत ताची गत कितें जायत. असल्या कश्टपदां, असल्या कुर्सापदां अडचण आसची जायतीं आवय आसात, बापाय आसात, जायते पूत आसात, धूव आसात, जायत्यांनी चिंतचें सांगचें आसा. हांव जल्मताना थावन सुरू जाल्ले कश्ट अजून पर्यंत ते निवरोंक नात, सडत सडत वेतात. तर म्हाका सुडका मेळची केदाळा. कुर्सापंदा कश्टोवचो जेजू म्हणटा. कुर्सापंदा कश्टोवचो जेजू वडिलांची असली परिस्थिती पळोवन सांव पावलो मारिफा सांगता, भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापाय काल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. तुमी दंडळचे न्ही, तुमी कंगल जावचे न्ही, म्हजेर विस्वास दवरा. जैताची मेटां काडून फुडें सरा. तुमी जियेतल्यात, तुमी जियेतल्यात, तुमी जैतेवून जातल्यात. जेजूच्या थाळ्याक पाळो दिवया आनी सांगाता म्हणया, हांव तांचो मोग करता, हांव तांचो मोग करता. म्हाका जल्म दिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करता. म्हजी जतन केल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करता. म्हाका मोगान सांबाळिल्ल्या आवय बापायंचो हांव तांचो मोग करता. म्हज्या मोगान व्हडल्या म्हज्या भुरग्यांचो हांव तांचो मोग करता. तांच्या पिडेंत आनी अस्कतकायेंत हांव तांचो मोग करता. तांच्या वळवळ्याच्या परिगतेंत हांव तांचो मोग करता. तांच्या डिप्रेशनांत
हांव तांचो मोग करता अस्कत म्हणलें चिंतून हांव तांचो मोग करता म्हज्या वडिलांक आनी भुरग्यांक मान दिवन फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट करी सोम्या म्हजी काकूळट कर श्री माये मागता उपकार सेगाय म्हज्या कळसांत सरमिल्ल्या जेजूचेर देवा दयाळ काकूळटीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवळ नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका दवेस्ते साव जेजूक विणगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता इसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या भगवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संसार सांजू हांव सुवार्थेकार आमकां सांगता शिपायांनी जेजू कुर्सार मारिल्ल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां घेतलीं आनी ताचे चार वांटे करून एक एक वांटो घेतलो तसो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना तो एक सारको विणुल्लो देखून तो घेवन ते म्हणाले हो आमी पिंजूं नाका पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पडोवया जुवांव सवांजेला दे 19-20 वळू 23 जेजू विणगो करतस आपूण नावाडदीक जाता म्हणलें सूख चिंताप देवांचें वयता सकयल पर्यंत एक सारको विणुल्लो तसो दोगलो कोणाचो म्हूण कन्न घेवची तान आनी अबलेश ह्या पातके मनशांची हाय मनशा तुमचो कितलो विणगो जेजूक विणगो करून तूं भायर सरलाय ह्या तुज्या विकाळ करणे वरवीं तूं कितलो विणगो म्हूण सदांच सर्वांक तूं दाखयताय तुज्यो खोटो आलोचनो तुजें दारूण काळीज तुजें फटकिरेपण तुजें असत तुजें मेळेपण आनी तुजी ती साल समकण तूं कोण म्हूण संवसाराक प्रगट करतात पवित्रात्म्याची मंदिरां तुमी म्हणटा पवित्र पुस्तक असल्या मंदिरांक म्हणजे देवाच्या भावा भयणीक खबरो उलोवन तांचे मुखामळ मळाक खरी पुसूंक प्रयत्न करचे उणें नांत वात्रा पत्रांनी नाका जाल्ल्यो खबरो करून संवसारा मुखार विणगे करूंक पेसाडचे कांय उणें नांत हेरांक विणगे करना हांव नावाडदीक जाता म्हूण थोडे चिंतात हेरांक अकमान करचें सगळें सादारण म्हणून ते व्हडपण उलयतात पूण मनशा उडास्तवर हें सगळें तुजें विणगेपण दाखयता तुमचो विणगो तूं लजेक सांपडलेलो पण तुजें विणगेपण तुजी लज मर्याद वेता म्हूण तुका खबर ना तुज्या आंगाचें वस्तू निकळून पडलां तें तुका खबर ना तूं चिंताय म्हजें आंगभर वस्तूर आसा असलो कपटी तूं हेरा विशीं गरजे बायल्यो कोडी काडल्या तांचें नांव पाड करच्या कामाक वेच्या की तांचे विशीं बरें उलोवंक तांचे विशयान बरें उलोवन बरें उसारूंक पेसाडचें कितलें बवरतें देखून हेरा विशयान बरें उलोवन म्हजें मन विशाल आनी सेवेचें जीवन प्रगट करचें कितलें बरें तुमची जबाब सोम्या म्हाका शिकय सोम्या म्हाका शिकय हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांच्यो वायट खबरो करून अपप्रचार करिनासतना रावंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांच्यो कुडी काडिनासतना रावंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांक विविध माध्यमांनी विणगे करना अकमान करिनासतना रावंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांनी केल्लें बरेंपण प्रगट करूंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांच्यो गरजे बायल्यो खबरो उलोवचें बंद करूंक सोम्या म्हाका शिकय हेरांच्या वैयक्तीक जिणेक स्वार्थान आनी मोसरान बरोवन हांवें दूख हाडल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट करी सोम्या म्हजी काकूळट कर सदी माये मागता उपकार करून सेगाय म्हज्या कळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर उठा उठा प्राणिया सडा सडा संसार माया पाठ करोनी तेया वळगा जेजू राया 11वें ते साव जेजू कुर्सार खेळयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता इसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या भगवान कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संसार सामार्क सुवार्थेकार जेजूची कुर्सा किळवणी अशें विवरिता उपरांत
गोलगोता नांवाचे सुवातेर ते जेजूक हाडून आयले. उपरांत तांणी ताका खुर्सार जोडलो. जेजू सांगा त्या दोगा सोरांकी खुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक, आनी ते वाटेन ते वेताले, ताची निंदा करताले. मार्कस एवांजेली अध्याय 14 वळ 27. सांजुवांव सुवार्थेकार आमकां सांगता तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे स्पर्जेन ताका घेतलो ना. जुवांव एवांजेली अध्याय 1 वळ 11. प्रधान याजकांक, फरिजेवांक, पिलाताक आनी हेरांक जेजूची खरी वळख जाली ना. निरपराधी तो तरी दोगा अपराध्यां आनी सोरां मदें जेजू खुर्साक खिळावंक ताकाय अपराधी आनी सोर केलो. तें शास्त्र्यांचें आनी फरिजेवांचें स्वार्थ. आपणाचो फायदो आपणाक करूंक जायना म्हणलें समजून आपणाच्या फायद्याक जेजू अडकळ आसा म्हणलें चिंतून तांणी हिकमत केल्ली. नियमशास्त्र शिकयतल्यांक आनी तें आसा तशें पळतल्यांक, पवित्र पुस्तक वाचतल्यांक कितें सत, नीत आनी न्याय म्हणल्याची विसर पडली. कोलकाताच्या भगेवन मदर तेरेसाक हे सुमयाची इतली वळख मेळ्ळी. ताका तिणें दुबळ्या धाकट्या थंय देखलो. ह्या सुमये खातीर तिणें संवसारभर आसरे उगडले. आमचोच शेजारा असलेल्यांची वळख धरन, बऱ्या मनाच्या भावा भयणींनी सबार आसरे उगडन, निरश्रितांक सांबाळन जेजूक मान आनी गौरव दिला. दुदेवांच्या मुखेल्या परी बऱ्यापणाक दोळे दांपून तें कुर्सांवच्या बदलाक तें पळोवन परगट करया. बरेपण आदारूंक, बरेपण उसारूंक, बरें करूंक देवाची कृपा मागया. तवळ आमकां सास्तीक बाचावी वळतली. तुमची जबाब सोम्या हांव निचेव करतां. सोम्या हांव निचेव करतां. कठीण मन असो आनी धरून काळज असो जावचो ना म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. बरें काम करतल्यांक कितेंच दुखोवचो ना म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. तुजी स्वार्थ परगट केल्यांची निंदा करचो ना म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. तुजी सेवा करतल्या सर्व मनेऱ्यांक दुखोवचो ना म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. सदांच तुजी वळख धरतलो म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. बरें काम करतल्या समेस्त उपकारी मन दाखयतलो म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. तुज्या ल्हान भावा भयणींक आदार जातलो म्हण सोम्या हांव निचेव करतां. म्हज्या गर्व आनी अहंकारान तुजी वळख दवरूंक सुकल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट करी. सोम्या म्हजी काकूळट कर. सदी माये मागता उपकार करचे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. जेजू सोम्या आता पातकार जिणी बदलून गंगे निश्चय करता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूळट मागता. पातका मोजी आयच्यान सोडता कणखी सोडता. 12वें सेसांव जेजू क्रुसार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. सुवार्थेकार मार्क जेजूच्या मरणाचें घडीत अशें विवरिता. सुमार 2 जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मार प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळें जालो आनी क्रुसा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस न्हिज जावन तेवा सोपूत. मार्कस एवांजेली अध्याय 15 वळ 30:7 तावन 30:9 पर्यंत. सगळें रास्त नासोवच्या बदलाक एकल्यान मरचें बरें म्हूण कैफासान वाकबल वाचल्लें. पूण एका मनशाचें हें मरण सगळें जुदेव राष्ट्र मात्र न्ही, सगळो संवसार बचाव करूंक शकलें. जंय तान मरणाक गिण सोडलें अशें जेजू क्रिस्ताच्या भगवंत क्रुसाच्या मरणा वरवीं ताणें सगळो संवसार सोडयलो. नालिसायेचो कुरीस मनाचो संकेत जालो, सलवणेचो कुरीस जैताचो मुकुट जालो, मरणाचो कुरीस जिवंतपणाची वाट आनी भरवसो जालो. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या नांवान
अकमान कश्ट दूख आनी निमाणे रगत वारयलेली ताची भाऊ भयणी आज मार्तेरां जावन परजळटात. धाकल्याक San Pedro, San Paulo, San Lourenço, San Policarpo, San Bastião, San Maria Goroti आनी जायते इतर संत. म्हजे पासोत अकमान दोगदोणी बगोंक मेळा जाल्यार तुमी कितली भागी म्हणलो समी. ताचे खातीर निस्वार्थी आनी समर्पीत जिणी जिवंक उलो दिता. आमी समेची खरे विस्वासी जावन खरेपणी ताची सेवा करूंक ह्या काळार सुवार्ता परगट करचें कश्ट सुवार्ता जिवोवचें कश्ट म्हणल्यार संदिग्ध परिगतेन सुमेसो करो पटलाव करूंक हा सुमी आमकां उलो दिता. असो लोक खरेपणी पटलाव करूंक सुमयेची कृपा मागया. सुमयेच्या कुर्साक पटलोवन धरया. तुमची जबाब सुमया तुज्या कुर्साक पटलोवन धरता. सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिवितांत सलवणी येताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिवितांत कंत बेजाराई सडताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिवितांत निराशा वाडताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. कंत बेजाराई सडताना सुम्या तुझ्या कुर्साक मरणाचें बें दिसताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून तुका धरता. सक्स रावंक अवकाश मेळताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. म्हज्या वावराचे म्हज्या कुटुंबाचे म्हज्या वावरा जाग्याचे समस्ये सडताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिवितांत सलवणी लाभताना सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. कुर्सातांव आमी सुखारी मारल्याक सुमया म्हजी काकूळट कर. सुम्या म्हजी काकूट कर. श्री माई मागता उपकार सी गाय म्हज्या कळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वंता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमियान जेजू क्रिस्ता कित्या तुझ्या भगवंत कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संसार. जेजूच्या मरणा उपरांत कितें घडलें म्हूण सुवार्थेकार समातेव अशें विवारिता. सांज जाल्या उपरांत अरिमथायसो एक क्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलाताचो सिंगेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. जेजूची कूड ताका सोडून दिचें म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती कुर्सा वयली देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली. मातेवसो वांजेले अध्याय 27 वळ 50 आनी 7 50 आनी 9. जेजून आपल्या मरणाचे घडये कुर्सातान मोरये लागीं म्हणलें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. आनी मोगाच्या सिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. जेजू प्राण करतस खंडीत जावन कुर्सा बगलेन उबी आशिल्ल्या मोरयेच्या हातीं जेजूची कूड तांणी दिली. मनशाच्या निश्चुऱ्यान बेसान जाल्ली आपल्या कुटाची निर्जीव कूड पळोवन मोरये कितें बगलें ना. आपल्या तरणाट्या निरापराधीपुताचें मरण आनी गायांनी भरिल्ली कूड हें सगळें तिणें देवाची कुशेकाल तिमान घाल स्विकार केलें. जेजून आपणाकच पातकी लोकां खातीर मोडलो. ताची मोडलेली कूड जिवीत दिवची जिवंतपणाची कूड जावं पावली. पातकान गर्वान आनी दुस्मानकान भरिल्ल्या संवसारांत बाचावी दिवच्याक जेजू मोडलेलो उंडो जालो. मनशा कुडाचो देवपूत तो जालो. आपणाच्या भुरग्यांच्या पोशणा शिकपा भलायके बऱ्यापणा आनी फुडारा खातीर जिणेच्या लांबायक आवय बापाय आपणाकच मरतात. एक सुरो आवय वा एक सुरी बापाय परगांवांत रावन कुटुंबाच्या हिरता खातीर आपल्याचें सूख आपणाचो संतोष सगळें मोडून समर्पीत करतात. कुटुंबाच्या हिता खातीर कुटुंबाची भुरगीं बाळां परगांवांत कश्टाचें आकांताचें काम करून आपणाचें जिवीत मोडून कुटुंबाच्या सन्या खातीर दितात. आज आमचे खातीर मोडलेल्यांचो मोग सॅक्रिफीस आमी अनुभव करया. तांणी केल्लो सॅक्रिफीस तांणी मोडलेलें तें तांचें जिवीत आमी केदींकच विसरूंक नजो. ताचो उगडास करया, तांचो मोग करया आनी तांकां आदार दिवया. तुमची सवा सोमी आमकांच आमी मोडटल्या.
सुम्या आमकां सामी मोडटल्या आमच्या वडिलांची जतन करच्या पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या आमच्या भुरग्यांच्या उदरगत्या पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या आमच्या आवय बापायच्या सुख संतोषा पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या स्वर्लोकाच्या उदरगत्या पासत सुम्या आमकां सामी आमच्या फिरगतेच्या बऱ्यापणा पासत सुम्या आमकां सामी मोडटल्या हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर म्हाका सवय मोडूंक सलवल्ल्या खातीर सोम्या काकूळ मुजी कर सुम्या काकूळ तुमची कर सदैव माई मागता उपकार करचे काय म्हज्या कळसान कुसार मेल्ल्या जेजूचे रे कितली खर मोरी भोगता कितली दू माता स्वस्ता एकल्यास पोता सांगाता 14वें ते सांग जेजूची कोडणी केपितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार स्वर्तेगर समातेव आमकां सांगता अरिमातियाच्या जुसेन जेजूची कूड आपणाकच म्हूण कडपांत पक्कोन केल्ल्या नव्या पोंडांत दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक उडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो पूण मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा सुमकर बसून आसली मातेवा सुवांजेला दे 27 वळ 60 आनी 1 हें जेजूच्या ह्या संवसारी जिणयेचें अंतीम पैन ही सेरेमनी सुलोवंक ताची म्हणली भोव थोडी मात्र थंय आसली तांणी ताच्या मोगाच्या मेस्तेक अंतीम विदाय मागलो ती रडली ताका निराशी भोगली तांचो मेस्त्री आनी ना म्हूण तांकां दूख भोगलें पूण हें दूख आयताराच्या फांत्या बारार संतोश सावन मोर्न आसलें जिवीत सावन बदल्लें मोर्न म्हळ्यार क्रिस्तांव भगवताची प्रतिक्रिया कशी आसचें म्हूण जेजूचें मोर्न आनी ताचे निकेपाची रीत आमकां सांगता मोर्न सस्ताचे जिणयेचें दार हे वरवीं हातांनी बांदी नातल्लो सस्नाचो निवास आमकां सर्गार तयार जाता देखून क्रिस्त थंय मन पावल्यान ती सुभागी क्रिस्त सांगता आमकां एक दीस मरोंक आसतलेंच ह्या मारिफा सरकार रिगोंक गरजेची तयारी करया एक याजक मरण पावलो आनी ताच्या मरणाक कांय इल्लोच लोक आसलो ताच्या सगळ्या मिसांव जिणेंत जायतींची मरणां ताणें केल्लीं आसात जायते संभ्रम चलयले आसात जायत्या लोकांनी ताचो पटलाव केल्लो आसा ताचो जिबलेव केल्लो आसा पूण ताच्या अंतीम काळार ताच्या अंतीम पयणाक सांगात दितलो कोणूच ना जाल्लो आसा हे मनशा जिविताची एक नीज संगत संवसारी जिवितांत तुज्या अंतीम पयणाक कोणी ना तरी सर्गीच्या पयणा हात दिवन तुजे संगतलो समकतलो जेजू तुजे सवय आसा देखून सर्गाक रिगोंक गरजेची तयारी कर आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत मोर्न येताना भरोशाच्या दोळ्यांनी पळोवंक बाबतसो आदार मागया तुमची सवाप सोम्या आमकां सर्गाक पावय सोम्या आमकां सर्गाक पावय तुजे संगता भगे मोर्न मरोन सोम्या आमकां सर्गाक पावय ये संवसारी भगेवंत जिणी जिवोवन सोम्या आमकां सर्गाक पावय तुजेर पाथयेन जिवोवन सोम्या आमकां सर्गाक पावय बरें करन वायट सांडोवन सोम्या आमकां सर्गाक पावय पातक रडोवन जिणी बदलोवन सोम्या आमकां सर्गाक पावय ससनाच्या जिणेचो बरोवसो उणो केल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट कर सोम्या म्हजी काकूळट कर सदैव माये मागता उपकार करचे काय म्हज्या कळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे तुम सोम्या बरोवसो तुम सोम्या बरासो रक्षक तो दे दिवसो जिणी येजूजान जय दिवसो तुम सोम्या बरोवसो तुम सोम्या बरासो रक्षक तो दे दिवसो जिणी येजूजान जय दिवसो
क्रिस्त आमचे बसोत कलतो जलो क्रुसाच्या मरणापर्यंत प्रार्थुया सुमिया जेजू क्रिस्ता निमाण्या शुक्राराच्या दिसा ह्या संवसाराचें जिवीत तुवें संपयिल्लें आसा. ह्या प्राजीत काळार ही कुर्साची वाट आमी समकतना तुवें चलयल्ली ती कुर्सा वाट बगल्ले आटा वेटी आमी नियाळ्ळे. आमचे जिणेचे कश्ट आनी कुरेस सुमारपोटी स्विकार करूंक आमकां कश्ट जातात. पूण तुजे कश्ट आनी कुर्साची वाट नियाळतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हूण आमकां बगता आनी आमचे कश्ट कुशेन वोवंक आमकां धैर्य लाभता, भरवोसो उदेता. ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाचे कुशे कल्तीमान घालून घेवंक आमकां शिकय. बरोवसो संडिल्ल्या वेळार कुर्सा पटलून धरून बरोवसो रुता करून फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. जिविताची अडचण कुर्साची वजन कश्ट नश्ट आकांत आमच्या जिवितांत उपसतना तुज्या कुर्साक पटलून दवरूंक आमकां कृपा दी. हे रवी आमी नितळ सावन तुवें बसयलेल्या सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. तूं जियेतान राजवट करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बाप सैपाचेर येद्या बसून मागीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकरणां बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आमच्या सिरेद्या बसोत आमच्या कुटुंबाच्या तेसां बसोत आमच्या सर्व कश्टांच्या आकांताच्या जैता बसोत आमी मागया. ही कुर्सा वाट म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचे खातीर, तुमच्या सर कश्ट आकांता खातीर, तुमच्या सर्व जैता खातीर, तुमचे कश्ट सोम्याच्या कश्टान मेळोवन सोम्याच्या कुर्साचे स्पर्श घेवन ते कश्टान जैते वचोवच्या खातीर ही कुर्सा वाट तुमच्या खातीर समर्पीत केल्ली आसा. ह्या संदर्भार कुरीस ही कुर्साची वाट तुमचे प्रेरण जावं. अंतुळणार आसलेल्यांक, पिडेस्त उळवळतेल्यांक, विविधतेच्या बंदपासा वळख जाल्ल्यांक, नुकसानाक सुलवणेक बली जाल्ल्यां खातीर ही कुर्सा वाट करता आसतना तसो बरवसो आमचो सोमी आमकां निराशी करिना, आमचो बरवसो जावं दी, आमकां जैत दिवं दी. तसो कुरीस आनी ती कुर्साची सावळी आमकां जैताच्या पावंडा पावोवन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकरणां बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां कुर्साच्या मळी उबी आसून कुर्सा सोम्याच्या सगळ्या कश्टांत तूं बागी जावन देवाची खुशी पाळून आपल्या अंतस्करणांत सगळें जगोवन दवरना आसलेल्या मरये आमचे कश्ट तूं पळयताय. तुज्या पुता लागीं आमच्या खातीर विनंती कर. आमच्या कश्टां जंय ते वंत करूंक तुज्या पुता मारिफात कृपेची बेसांव आमकां मागोवन धाड. नमान मरये कृपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां बी दादू सदी आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या वेळार आनी सदांच अक्षर लावन सर्वेस्परा म्हज्या बरोबर शांत कित्याक तूं भोव काकूळदार. चला सर्वेस्परा म्हज्या बरोबर शांत कित्याक तूं भोव काकूळदार. नितळ जावं कौलां लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. अचला सर्वेस्परा म्हज्या बरोबर शांत कित्याक तूं भोव काकूळदार. नितळ जावं कौलां लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. मगळ भाव भयणीनो भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या 1 घंट्याच्या कुर्से वाटेन भक्तीन वांटिल्ली जावन समेच्या पाश्यावांत सांगात दिवन समकल्ल्या तुमकां अभिनंदन. सोमी जेजू क्रिस्त कश्टांचेर जैत वल्लो तुमचे कश्ट जैते वन करूं दी म्हूण मागोवन ही कुर्सा वाटाक हेर करया. मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगीन कुर्साचे कुरवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.